देशात काँग्रेसीन 60 वर्सां राज्य केले। गोंयांतय कितलीशीच वर्सां सत्ता भोगली। एका तेंपार साश्टी हो काँग्रेसीचो गड, मात सद्याक साश्टीत पक्ष संघटने बाबतीन काँग्रेसीची स्थिती बिकट। साश्टीत ब्लॉक समितीत नेमपाक काँग्रेसीक सद्याक कुस्तार जाला। दिगंबर कामत आणि आलेक्स सिगेरा दोगांयनी एका वर्सा पयलीं काँग्रेसीचो हात सोडून आणि कमळाक हातान घेतले। सद्याक साश्टी काँग्रेसीचो एकूच आमदार आसा, मात वर्सां उपरांतूय मडगांवाची ब्लॉक कमिटी घडोवपाक काँग्रेसीक अजून जमले ना। नुया म्हयन्या पयलीं ब्लॉक कमिटी स्थापन केल्या। काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्षान मडगांवांत काँग्रेसीचें ऑफिस उगडपाची घोशणा केल्या। 2017च्या विधानसभा वेंचणुकेत कुठ्ठाळी, नावेली आणि बाणावले मतदारसंघ काँग्रेसीच्या हातींतल्यान गेले। मडगांव, नुवें, कुठ्ठाळे हे 3 मतदारसंघांनी काँग्रेसीन उमेदवार वेंचून आयले। 2001 सावन फातोडा मतदारसंघात काँग्रेस केन्नाच जिखली ना। 1999 ह्या वर्सा निमणे फावट बाणावले काँग्रेसीचो उमेदवार वेंचून आयिल्लो। विजय काँग्रेसी कडल्यान पयस गेले उपरांत फातोडा मतदारसंघात 2000 मतां वांटून वतात। हे मतां खातीर काँग्रेस पक्ष दुजापावंड्यार यत्न करता। आलेक्स रेजिनाल्ड काँग्रेसी कडल्यान पयस गेला। मडगांवची ब्लॉक कमिटी केन्ना स्थापन करतले काय म्हण पत्रकारांच्या प्रश्नाचेर प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराची जाप ही। 1 वर्ष जालें तरी ब्लॉक जावन तुमचो मडगांव 1 वर्ष सगळे जातले प्रश्न जातले। सिटी फादर आसा तो सिटी गद्दार आसा, ताका पयलो लासोवया आनी करया। सगळे भायर पडटले। 3 महिने पयलीं सांगिल्लें 3 महिन्या करतले म्हणून। हांवें सांगलें की मडगांवच्या लोकांक आमी काँग्रेस पक्ष ऑफिस ओपन करता। थंय एक दीस स्वता हांव येवन बसतलो, लोकां कडेन वचून आमी मेळटले मडगांवच्या जनतेक आणि ह्या येता त्या लोकसभेक आमी मडगांव लीडूय काडून दाखयता। केन्ना ऑफिस ओपन जातलें म्हणलें? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।